ह्या दिसांनी कोविड-19 विशयाचेर चड उलोवप जाता आनी कोरोनाचो विशय इतलो सरकार जितलो सिरियस घेना तितलो आमकां एखादी न्हीद कमी पडटा. पूण आमी फक्त चिंतत रावता की कोविड-19 ज्या तरेन स्प्रेड जायत आसा, ग्राफ कमी जायना जाल्यार ह्या सरकाराक कित्याक कळनाका म्हणून. जे कायदे गरज ना ते कायदे सद्या दवरप आनी कोरोनाच्या नांवान जायत्यो भानगडी करप हे सरकार अंदू आतां सुरवात केल्लीशी म्हाका तरी दिसता. मार्च 22 जे कोरोनाचो विशय सुरू जालो तेन्नाच्यान नॅशनल डिजास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी टूक ओवर, स्टेटाची कमिटी SCC टूक ओवर आनी ईच वन वॉज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लूक आफ्टर कोविड अँड कोरोना केसीस. आज जवळ जवळ 1.5 लाख केसीस जाल्यो, 4,300 डेथ जाले. महाराष्ट्रा सारकेले एरियन विच इज क्लोज बाय हे स्पायक मोर दॅन 50,000 केसीस. आणि हे सगळें पळयता आसतना भंय दिसता की वी आर स्टील नॉट एबल टू अंडरस्टँड द होल सिट्युएशन, हाव बॅड इट कॅन गो. आनी हे पळोवच्या पेक्षा हांगा वन अपमॅनशीप जी चालू आसा, ज्या तरेन प्रेस कॉन्फरन्सां जाता, ज्या तरेन बाकीचें जाता, ऑपोजिशनाचे मुद्दे मारून घेवच्या पेक्षा आय थिंक द गव्हर्मेंट इज ओनली इन द थिंग ऑफ स्कोरिंग पॉलिटिकल स्कोर्स, पॉलिटिकल वन अपमॅनशीप, अ थिंग विच इज नॉट टुडे सिट्युएशन थिंग डज नॉट डिमांड. बट हो सरकाराचो हेतू होच दिसता. आज एक म्हणल्यार सेक्शन 144 लागू आसा आनी म्हाका मेन मुद्दो सेक्शन 144चेरूच उलोवंक जाय आज, कित्याक हे सेक्शन 144 कित्याक सद्या आसा काय म्हणून. सेक्शन 144 लेवी केल्ले कलेक्टरांनी तेन्ना बाय ऑर्डर समवेअर इन मार्च ऑर एप्रील, टेलिंग दॅट वी नीड टू अबायड बाय सेक्शन 144 टू टेक केअर एज फार एज हेल्थ इज कन्सर्न. आणि तो ॲक्टिवेट करतकर हांव आज बेडोच कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजर 144/1973 पळयतालो तेन्ना इट गिव्स द पावर टू द मॅजिस्ट्रेट to direct under provided by section 134 to direct any person to abstain from a certain act or to take certain orders with respect to certain property in his possession under management. पण जसे समज मॅजिस्ट्रेटाक दिसले की डायरेक्शन इज लायकली टू प्रिव्हेंट, टेंड्स टू प्रिव्हेंट obstruction, annoyance, injury to any person lawfully employed or danger to human life, health or safety or a disturbance of the public tranquility or a riot of an affray, तेन्ना सेक्शन 144 लेवी करचें. ते लेवी करता आसतना त्याच कायद्यान सगळें बरयल्लें आसा की दीस सेक्शन 144 will not be shall not remain in force for more than 2 months from the making. आनी समज स्टेटीक फुडें वचपा जाय जाल्यार ती कित्याक करपा जाय तांणी सांगचें, मेनली फॉर वॉट they are wanting to do, and then the extension to take further for 6 months समज ते करून सोदता 2 महिने वयल्यान 6 महिने, that they have to justify why they are supposed to do it. We are not in any emergency, and for health reasons if we have taken care of section 144 जाल्यार म्हाका दिसता section 144 has already lived its life as a utility as a corona control tool. म्हजें स्पश्ट म्हणणें एकूच आसा की जेन्ना आमचे एक वाटेन फिगर वाडटात, देशभर वाडटा, गोंया वी आर प्लेइंग विथ फिगर्स, द गोवा गव्हर्मेंट शोज दॅट दे आर फुल्ली इन कंट्रोल ऑफ दीस पॅन्डेमीक. इफ गोवा गव्हर्मेंट इज इन कंट्रोल ऑफ दीस पॅन्डेमीक, देन वाय इज दीस सेक्शन 144 स्टील लेविड? Section 144 has whatever restrictive glory it has already outlived it. जे सेक्शन 144च्या माध्यमांतल्यान काम करपा जाय आशिल्लें तें जालें. पूण आज हो एक राक्षसाची तलवार कशी हो सेक्शन दवरिल्लो आसा ह्या सरकारान टू हॅव दीस पर्टिक्युलर पॉलिटिकल स्कोर सेटलमेंट्स, एक धमक्यो दिवपाक, भंय दिवपाक आनी बारीक बारीक ऑफेन्स सुद्दां ताचेर लावपाक, कायदे ताका तयार करपाक लोकांचेर, आमच्या गोंयकारांचेर हो सेक्शन 144 चालू दवरला. आनी ह्या हालींच्या हालीं दिश्टी पडून आयला सेक्शन 144 फक्त गोंयकारांक लागता, नॉन गोवन्सांक कांयच लागना. सेक्शन 144 थोडे एक्टिविस्ट कोणगुटचो जावं, चिंचोणेचो जावं, म्हापशेचे इल्ले लोक जावं, हो सेक्शन लायलो आनी इल्ल्यांक भितर उडयले. ह्या लोकांक जेन्ना भितर उडयल्या जाल्यार उरिल्ले लोक जे सुटपा जाय ते सगळे सुटूनय गेल्या. सगळ्यांक कायदो बरोबर आसा असो ना हो. तर सेक्शन 144 आज जे फ्रिडम आमकां, वी आर द वर्ल्ड्स लार्जस्ट डेमोक्रेसी, and as world's largest democracy we have the right
वॉट एवर वी कॉल एज फ्रिडम टू फ्रिडम ऑफ स्पीच, सगळे फ्रिडम आसा आमचे कडेन. आज हो सप्रेस करपाचो प्रयत्न आसा हो सेक्शन 144 वापरून. आनी हांव हे पळयत आशिल्लो कित्याक हे 2 म्हयने जाले, 2 म्हयन्या वयर रिस्ट्रिक्ट करूंक शकना जाल्यार 2 म्हयने जावनूय अजून सेक्शन 144 दवरला, ताजेर चड ते उलयना पूण वापरप जाता. हो कित्याक करूंक सोदता काय म्हणून. आज कोरोना कंट्रोलाचे हाजेर तांणी समज सगळें पळोवंक जाय जाल्यार जे ह्या पॅन्डेमिकाचे अचीव करपाक जाय आसलें तें अचीव केलें. आनी समज अचीव केलें जाल्यार फुडली कंटिन्युटी समज कितें करतलो, इट वील ओन्ली अमाउंट टू सप्रेसिंग द वॉयस ऑफ द पीपल बाय युजींग दीस सेक्शन 144. आज सेक्शन 144 करच्या पयलीं गोंयकार आनी नॉन गोंयकाराचोच विशय आमी अजून सॉल्व करूंक पावना. आज आमी डेली मॅसेज घेतल्या, सी फेररांक तारवटी पावोवन परत हाड, आमचे स्टँडर्ड गोवन्स जे आवटसायड गोवा तांकां परत हाड, स्टँडर्ड गोवन्स आवटसायड द कंट्री आसा तांकां परत हाड. आतां अक्षरशः दुबयची एक फ्लायट येता, गोंयकार कितले येता तें खबर ना, पूण आमी मागणी केल्या की सगळी फ्लायट गोंयकारांची आसची म्हणून. मालदीव्स अजून लोक आसात तांची अजून कांयच मेळना. दे हॅव बीन कंटिन्युअसली टॉकिंग, कम्युनिकेटींग, वी हॅव बीन कम्युनिकेटींग, पूण अजून पर्यंत आमकां ताजेर कांयच मेळना टू अंडरस्टँड वेर वी स्टँड. आज श्रीपाद नाईक सारकेल्या, श्रीपाद भाऊ सारकेल्या स्टेट मिनिस्टर फॉर डिफेन्स कॅन इमिजिएटली एक्चुअली एक्टिवेट his defense ministry, get some cruise vessel in pipeline and show his love for Goa by sending a cruise vessel and getting those people from there to MPT directly. हातून दिसता की बाबा गोंयकारांचे खंय तरी मदीं लागीं मनशाक आसा म्हणून. आनी श्रीपाद भाऊने कन्सिडर करपाक जाय हाडपाक. नॉट एवरीथींग यू कीप टॉकिंग अबाउट SOPs, बाकीचे लोकांक पिशार काडपाचे, हेजे लोकूय आतां शाणे जाल्ले आसा. आनी हे सगळें करता आसतना आमी द गोवा गव्हर्मेंट हॅज टोटली फेल्ड टू डिफरन्शिएट बिटवीन गोवन्स हू हॅव ऑलरेडी गॉन विथ द लॉकडावन अँड नॉन गोवन्स हू आर ट्रायंग टू कम इन. जे स्टँडर्ड गोंयकार आसा ते थंय उरल्या, तांचें लक्ष नाच. आज लक्ष आसा जाल्यार नॉन गोवन्साक भितर हाडपाचें न्ही. कित्याक आतां उलोवप आनी उलोवंक लावप खूब गोश्टी वेगळ्यो आसता. So let me not comment on each person who wants to tell his. We believe in democracy, we believe in freedom of speech. So each one has the right to talk what he feels is right. But it is always important की गोंयकारांचो आवाजूय सरकारान आयकप आनी ताजेर काम करप. आज गोंयकारांचो आवाज काय घेता, आमी उलयल्ल्यो गजाली आज झगडून करून घेतात, पूण सगळ्योच गजाली समज झगडच्यो पडल्यो रस्त्यार येवचें पडटा. आनी सेक्शन 144 स्टॉप्स यू फ्रॉम डुईंग ऑल दीस थिंग्स. आय थिंक द गव्हर्मेंट is found this tool as a very convenient tool to suppress the opposition and continue with all their underhand businesses.